तुका बोसु 오두게다 대바 우함 소시모 집이 두가 배도리다 대바 우함 소로 두가 보수 오두게다 대바 두암 소시모 집이 두가 배고니다 바바부다 가편 원더 모이마 사사 바바부다 가편 बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो जो असा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां माये मोगाची उकार आयच्या मिसांत. आज आमी खेरीत भाशेन मागता नॉलास्क वियेक अशें आमचे बाप आसत ताची गोडची आज म्हयन्यांचो उगडास करतात. हे आमच्या बापान सुर्गीचे राज शासनाची शांती दिवंक मागतना लोदवीक आफोन्स आनी आनाली क्रास्ट हांचे पासत मागुया. आपलो वाडदीस समरमतात आज आमची भयण मेलिसा डिसोजा, आमचो भाव लिन फाल्कांव आनी एलिस्टर रॉड्रिगीस तांचेय पासत मागुया. खेरीत भाशेन कुडीआत्म्याची भलायकी बापान तांकां दिवंक. आज आमचे इगोर्जेंत 108 तरणाटी क्रिज्म घेतात. व्हडलो दीस आमकां सगल्यांक ताळगांवकारांक. आमचो बिश्प साहेब आमचे बरोबर येवन ह्या तरणाट्यांक क्रिज्माच्या तेलान मागतलो. पवित्र सभेचे उर्बे बरीच गोवायते जावंक हे मिसान तांचोय उगडास करुया. तांच्या आवय बापाय पासून मागुया. तरणाटी ते ताणें आपलो भावार्थ सांबाळूंक जियोवंक आनी पोरगोटूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागुया. आज म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजाक भेटिल्लो दीस आनी ह्या दिसाक पाप साहेब आमचे लागीं मागता मोटवाशी आनी आपलें जिवीत देवाक संस्कारलेल्या दादल्या वस्तुऱ्यां पासत अ डे ऑफ रिलिजियस आमी दुसरे दिसा पाळ्ळो ताचे पासत मागूंक पाप साहेब मागता आमकां सगल्यो संस्कारलेली आनी मोटवाशी दादल्यांनी वस्तुऱ्यो ताणें आपलें जिवीत बापाक वरपिलां तांचे देण्या खातीर देवाक दिन भासून तांणी आपल्याक मेळटल्या आव्हानांक फुडो करूंक. तशेंच आज आमचे भारतांत आमी कोत्ता परब भाग्युंत जुआंव द ब्रिटो सेंट जॉन ऑफ ब्रिटो सेंट जॉन ब्रिटोची परब करतना मागुया. ताणें आमकां आनी भोव करून दक्षिणेक सावथ इंडिया परगुटलेलो भावार्थ थंयच्या लोकांक जियोवंक आनी तांकां सुरवय देवाची देणी फाव जावंक. आनी सगळें मनान धरून बरे भाशेन मिसांत आमी सांगती वांटून घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सोरपगेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनानुसार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं.
देवाकून सुर्गी आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी सर्वेश्वरा देवा सुर्गीच्या राया सर्वोदेदार देवा बाप्पा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन आसा तुझ्या थोर वैभवापासत आम्ही तुका वगंडा सोमिया जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुत्राक सोमिया देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उसळ्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक आमेन. प्रार्थुया एकल्याची इंते सावन मागता आसतना नॉलास्क आमच्या बाबाक सासनीक जिवीत मागुया. सर्वेश्वरा सोमेस्त पोरजांचे उजवाडा भाग्योन जिवांव दे ब्रितो तुझ्या रोक्षाशाक दिरान आनी निरंतर प्रयत्नान बारुती लोकां मदीं शुभ वर्तमान परगटूंक तुवें कृपा आनी बोड दिली. बाबरता खातीर ताणें सोंसले ते मरणाचो उगडास काडून आयज आमी तुजे लागीं मागता ताच्या पावलांनी चलून आमी जिणेन आनी उतरान आमच्या देशाच्या लोकांक खऱ्या बाबरताची ओळख दिवंक तुजी कृपा दी. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, सगळ्या मनशां सरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बाराबर हांवूय जुदेव जालो. समोर्ती काल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जोरूय हांव समोर्ती काल ना तरी समोर्ती काल आसलोले पोरी जालो. तशेंच समोर्ती विरेंत आसात तांकां जोडून घेवंक जोरी हांव देवाचे समोर्ती विरेंत ना आनी क्रिस्ताचे समोर्ती काल आसा तरी समोर्ती विरेंत आसलोले पोरी जालो. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतोरें देवाचे ओडपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. आमचे लागीं देव उलयला. B1 पान 21 B1 पेज 21. आमचे लागीं देव उलयला. आमचो जबाब आयकूंक रावला. समोर जालो तुमी उठा सर्वेस्वराक व्हडलें सांगा. देवा आमच्या तुजिलो बरो तुजे उतर तुगे सोरो तुजे कुशीक गाडी सोडटा तुझ्या कायद्यान दान मोल लायता. आमचे लागीं देव उलयला. आमचो जबाब आयकूंक रावला. समोर जालो तुमी उठा सर्वेस्वराक व्हडलें सांगा. देवा आमच्या तुजी निरोसो तुजे उदक तुज्या दिवो तुज्या पावलांक पावलां मारता. काणकान चाडल्यार तुका सोडटा. आमचे लागीं देव उलयला. आमचो जबाब आयकूंक रावला.
सगळी उबी रावन आमी उद्गाराचें गायन गावया. B10 5 B10 page 27. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हेरोदियस नांवाचे आपले बाबा फिलिपाची बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मनशांक धाडून जुवांवांक दवरलेलो आनी कोडे सांकळे बांदून बोणकोणीन घाल्लो. कारण जुवांव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाची बायलेक तुवें दवरल्या तें सारकें न्हय. हेरोदियसाची काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली, पूण तिका अशें करूंक मेळनासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणू जावन हेरोद जुवांवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून पाटी फुडें सोदतालो आनी तरी कुशे मनान ताका कान दितालो. बरी एक संदी सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुवरांक, सभावड्यांक आनी गालिल्याच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें आनी त्याच हेरोदियासाची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताच्या सांगाती जेवतल्यांक एकदम मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हळें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी असो सोपूतूय दिलो. मागशी तितलेंय दितलो, म्हजी राजवडकीचें अर्द जाल्यार लेगून. तिणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, जुआंव बातिस्ताचें शींस माग. बेगीन बेगीन भितर वचून चेडवान सांगलें, जुआंव बातिस्ताचें शींस एका ताटार घालून तुवें नाचांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावण्याची भिडेक पडोवन चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खोशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुआंवचें शींस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोणकोणीन ताची गोमटीच कातरली आनी शींस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी चेडवान तें आपल्या आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शींस येवन ताची कूड व्हरून ताणें एके समाधींत ती निकी पिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा बागेवन जुआंव द ब्रितो हाची परब करता. आमच्या भारताच्या लोकांक ती एक परब. कारण बागेवन जुआंव द ब्रितो आमच्या भारतांत शुभ वर्तमान परगटूंक आयलो. तो पुर्तुगालाचो गांवांत आनी एक उंच कोडयेचो नोबल फॅमिली
हाचो वांगडी. ताणें तरणाटो आसतना जेजुईत हे संस्थेन भितर सरून केलें. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत ताका स्फूर्ती दितालें. आपल्या आवयची आपल्या गोंयच्यांची जरूय ताका परवानगी नासली तरी तांकां समजावन तो भारतांत आयलो. एक लांबदीक विया आसा ते काळार 17व्या शेंकड्यांत मार्चाच्या म्हयन्यांत 24 जाण भायर सरले पुर्तुगालाचे आनी गोंयां पावले 4 सप्टेंबराची. इतली लांबदीक वियाज. तांतले 10च पावले 24 14 जाण मेले. जुआंव दे ब्रितो गोंयां पावलो आनी गोंयांतान मदुराई सावथ इंडिया तामिळनाडू आमी म्हणटा ह्या वाठारांत गेलो. देवाची बरी खबर परगटूंक ताका उर्बा आसली. पूण ज्या राज्यांत तो गेल्लो तें राज परंपरीक आसलें. ते जाती काती मानताले. तांचो स्वभाव दुसरो आसलो. आनी जुआंव दे ब्रितो न्हूच तांची भास शिकता, तांची संस्कृताय शिकता. आपुणूय एक ब्राह्मीण कसो जावन तांकां भावार्थाची ओळख दिता. ताका जाय तें कितें सोंसचें पडटा. ताका धरून त्या काळाचे राज्याशी वतात. ताचे सांगाती दोतोन शिकोवपी कातिकिस्त आहात. तांकां आनी जुआंव ब्रितोक जायते पिडापीड दितात. दे टॉर्चर देम. पूण भाग्यवंत जुआंव दे ब्रितो भियेना. काळजीदार आसता तो. आनी त्रास आनी पिडापीड दिताय तांकांच देवाची राज्याची बरी खबर परगट्टा. हांगा पिडापीड दितात म्हूण पुर्तुगालाच्या सरकाराक कळटा. ताका आपोवंक धाडटात. तो पोत्तून पुर्तुगालाक वयता. पूण ताचें मन थंय लागना. आमच्या भारतांत पोत्तून येता. पोत्तून गोंयां येता. गोंयांतान तामिळनाडूक वयता. आनी थंय देवाची बरी खबर परगट्टना ताका जिवेशी मारतात. जुआंव दे ब्रितो ताचें खाशेलेपण बाबा मडिनो आमकां सगल्यांक भारताची संस्कृताय ताचें कल्चर तामिळनाडूच्या लोकांचे मदुराई ह्या वाठारांतलें तो आपणायता. शिकता. तांची भास शिकता. तांचे भाशेन न्हेसता. जे तामिळाक लोक न्हेसतालो ते भाशेन न्हेसता. आनी तांकां जेजूची बरी खबर परगट्टा. तांचे भाशेन तो एक जाता. भावमडिनो व्हडलो भाग्यवंत सेंट जॉन दे ब्रिटो आमकां भारतांत आसलेल्यांक आज एक व्हडलो परबेचो दीस. कारण आपल्याचीच जिवाची काळजी घेनासतना जेजूक परगटूंक तो सगळे तरेचो पिडापीड भोगता आनी एक मारतीर कसो मरता. लांब दीक जिवीत न्हय ताचें. फकत 40 आनी 6 वर्सांचें जिवीत. आनी 40 आनी 6 वर्सांतल्यान जाय तें कितें जेजूक तो तामिळनाडूच्या लोकां कडेन आपणायता. आज आमची भुरगीं आमच्या इगोर्जेन क्रिस्म घेतात. क्रिस्माचो संस्कार बाबा मडिनो आमकां सगल्यांक जेजूचे दिरादीक गोवाय करता. पवित्र आत्म्याची देणी आनी पवित्र आत्म्याची फळां आपणावून आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां एक एकल्याक आपोवणी. हे भाशेन पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कोरिंतांतले क्रिस्तांवांक बरोवन भाग्यवन पावलो म्हणटा सगल्यांत हांव सोगोट जालां देवाच्या आत्म्याच्या बोडान.
आनी देखूनच आमी तशी जी आमची तरणाटी आमच्या गांवांत जेजूक उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान गोवाय जावंक गरजेची, जे भाशेन जुआंव दे ब्रितो जालो, जे भाशेन जुआंव बातिस्त जालो, हाचे शुभ वर्तमान हांवें आयकलां. भियेना तो हेरोद अंतिपास तो ग्रेट हेरोड ताचो बापूय आसलो आनी हो ताचो पूत जुआंव बातिस्त ताका बरी वाट दाखयतालो, ताका बरे वाटेन चलूंक तो शिकयतालो. पूण ताच्या भावाची बायल हेरोदियस ताची चाडवताली आनी तीच ताचो जीव काडूंक लायता. पूण जुआंव बातिस्त भियेनासलो. कितें सोत आसा तें सोत सांगूंक तो केन्नाच फाटीं सरलो ना. भाव म्हणून आयच्या काळार आम्हा क्रिस्तांवांक जुआंव बातिस्ता भाशेन जावचेली गरज आसा. जायते फावटी आमी भिरांतीन काळें आसा तें धवें म्हणटा, कित्याक कोण तरी आमकां भिवयता. जुआंव बातिस्त भियेलो ना. स्वताक नितीक प्रमाणीकपणाक ताणें गोवाय दिली. जुआंव ब्रितो भियोंक ना. भावार्था खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. आमी घोडये जीव दिवंक पडना, पूण सोत उलोवंक आनी स्वताक गोवाय दिवंक निबेल गरजेची. बू करून आयच्या काळार थोड्या दिसांनी आमच्या गोंयांत एलिसांव जावची आसात आनीक 10 दिसांनी. आमकां एकल्याक एक आव्हान हें, सगळे गोंयकारांक एक आव्हान हें. आमी भावार्थाची मुळां पाळां गोट करूंक आनी भावार्थाक आमी सगळ्यान उंचलो जागो दिवं. स्वताक आनी प्रमाणीकपणाक आमी फुडो करूं. आनी फुडलीं 5 वर्सां आमचें गोंय कशें जातलें तें आमचेर सगळ्यांचेर आसा. गोंयचो फुडार आमचेर आसा. गोंयची आख्खीच भूंय आनी उरलेलीं 5 वर्सां, फुडलीं 5 वर्सां आमच्या गोंयांत कितें जातलें आमचेर आसा. आमी देवाक प्रार्थुया, मागण्यांत आमी देवाक उलो मारुया आनी पयले सुवातेर भावार्थाक गोवाय दिवंक. भावार्थ न्हूच फकत जियोवंक, उच्चारूंक, परगटूंक आनी ह्या भावार्थाक जुआंव दे ब्रितो भाशेन गोवाय दिवंक आमी ह्या दिसांनी केरीत भाशेन मागुया. जाता जाल्यार दिसपट्टी मिसांत वांटून घेवया. जाता जाल्यार जाता तो वेळ सांतिस्म साक्रामेंताचे कपेलांत सारुया आनी सगळे आमचे लोकांक, बू करून आमच्या उमेदवारांक देवाची कृपा मागुया. ही जुट्टी न्हय, ही सेवा. ही जुट्टी न्हय, जेजू भाशेन पांय धुवपाचें कार्य. म्हणटच असलेच मनान आमकां निवडून येतले मनीस आमच्या गोंयांत आनी आमच्या भावार्थाक साक्षी दितले जावंक हे मिसांत कृपा मागुया. बेटोनिंग आमी गायन गावुया. ना आमचे लागीं C25 पान 39, C25 पेज 39. It's
भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे भोवीत सवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा बोका कुत्सरा बापा बाग्योन जिवन दे ब्रितो तुज्या रोगशास्त्राच्या उगडासाक भक्ती बरीत मोगान तुका भेटूंक ही देणी आमी हाडल्यात. तूं ती दोयन स्विकार कर आनी आमचे खातीर ताची विनंती मानून घे. तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आनंदान आमकां आनी आमच्या आदीं मरून गेल्ल्या नोलास्क आमच्या भावाक वांटो दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची इंकाळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सासणाचे देवा सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो जिवोंक दे ब्रितो तुज्या रोगशास्त्रान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें आमच्या अशोकतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सोपुर्णायेन तूं पोरजोळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Sorvestor tu, sorgani sonsar, olha tu já voi voar, tu sorgi, tu caso sorvestor a cinavi, eta caso, tu sorgi, tu caso बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासनीक करोराचें रोगोत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू. सर्वेस्परा तुजे चाकरा नोलास्क विवेकासाची काकूत कर.
तर काही संवसारांतलो तुवें आपूण मेलो बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो आतां पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यांक ती आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखां मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल भाग्यवन जॉन दे ब्रितो आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगलीं बरोबर म्हणुया आमचे बाप्पा सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुतांक मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जी येता राजोर चलयता सासणाच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक कुशलकायेन शांतीची कुणां दिवया. देवाची संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे इश्टले संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे इश्टले संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आपल्या उतरान आनी आपल्या रोगतान जेजूक भाग्योन ब्रितून गोंय दी. हो जेजू पळय आज आमची काळजां दिता ह्या उंड्याच्या रुपान. हे जेजूक घेवन ताची आमी उर्बे बरीत गोंय जातली सुभागी. सुमिया मोजे मासू कोरेकाण जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D30 पान 60 आणि 3 D30 पेज 63. Moje masu korega satu boleh ya borsa kaza tumjalanya lagu ya mojaroka kaza tumjalanya lagu ya mojaroka amche Sorry,
प्रार्थूया. सर्वेश्वरा देवा आमचे बापा, ह्या पवित्र जेवणांत कुडीच्या पोसणा रुपान आमी घेतला ते जेजूचे मांस आनी रगत सासणीक सोडवणेची खात्री आमकां दितात आनी आमच्या आत्म्याचें पोसण जातात. भाग्यून जिवांत बरी तुजे विनवणीन
आनी जेवणा वरवीं आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत लागशिल्ल्या तशेंच पयशिल्ल्या लोकांक भावार्थाची ओळख आमी दिवंक आनी तांचे सांगाताक सासनीक जिवीत जोडूंक आमकां आनी नोलास्क आमच्या भावाक फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आज सांजे 4 वरांचेर आमचो बिश्प साहेब आमच्या गांवांत येवन हे वेंचून काडलेल्या 108 भुरग्यांक तिरावणेचो वो क्रिस्माचो संस्कार दितलो. हे मीस हांगा इगोर्जींतूच ते भुरगीं बोत्तात, देखून आमी 4 वडी केल्यात. हें तुमकां लायव्ह टेलिव्हिजनाचेर पळोवंक मेळटलें, वांटो घेवंक मेळटलो सांजेच्या 4 वरांचेर तावन GCTV वेल्यान, फेसबूक, यूट्यूब आनी लोकल चॅनल GCTV. तशेंच फाल्यां आमचे इगोर्जींत एक लग्न काजार आशिल्ल्यान भुरग्यांक पयलो कोमुन्यांव घेतलेले भुरग्यांक खुमसारां 5:30 वरांचेर जातली. 4 वरांचेर लग्नाचें मीस आसा. 5:30 वरांचेर ह्या भुरग्यांक खुमसारां आनी 6 तारखेर आमची सुपुल्ल्या भुरग्यांचो पयलो कोमुन्यांव. हो कोमुन्यांवाचें मीस इंग्लीश भाशेन जातलें सकाळीं 10 वरांचेर. हो इंग्लीश ग्रूप तांकां मीस इंग्लीश भाशेन जातलें सकाळीं 10 वरांचेर. ह्यावूय मिसांत आमच्यांनी वांटो घेवं येता GCTV वेल्यान. ह्या भुरग्यां पासत क्रिस्मांचे तशेंच सुपुल्ल्या पयलो कोमुन्यांव घेतलेल्या भुरग्यां पासत तांच्या आवय बापाय पासत आमी मागुया. आनी भोव करून ही पिडा जी आतां उणें जायत आसा ती पिडा सारकीच आमच्या मदली ना जावंक आमच्या आस्काऱ्या बागेवन मिंगेलाक फुडें घालून देवाक मागणी करीत रावया. सर्वेश पौर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूकार. शेवटाक आमी गायन गावुया. निर्भागी आमची काळजां, पान 142, K7, पेज 142. निर्भागी आमची काळजां, काळोखांत बुडून आसली, विराची दुका बोरी, आजी दुसुगे सारी. निर्भागी आमची काळजां, काळोखांत बुडून आसली, विराची दुका बोरी, आजी दुसुगे सारी. काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो मोजोड जेजू, जिणेचो सूर्य जेजू. काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो मोजोड जेजू, जिणेचो सूर्य